नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आसामात विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक नेट. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी व्हड भोवमतान भाजपाक वेंचून हाडपाचो मारलो उलो. पुडुचेरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो रोड शोत वांटो. एनडीएच्या उमेदवारांचो केलो प्रचार. स्टील फ्रिगेट भारतीय युद्धनौका तारागिरी आयज नौदळाच्या ताफ्यात आस्पावीत. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी विशाखापट्टणमात जालो सुवाळो. एनसीईआरटीक मेळ्ळो मान्यताय प्राप्त विद्यापीठाचो दर्जो. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाच्या शिफारसी वयल्यान घेतलो हो निर्णय. गुड फ्रायडे निमतान प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मोग, त्याग आणि माफी या शिकवण्यांची काढली याद. ख्रिस्ती बांधवांनी खासा प्रार्थना सभांनी घेतलो वांटो. आता खबरो विस्तारान. आसामात विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेंचणूक प्रचार नेटान सुरू आसा. प्रचारात वांटो घेवपा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आयज आसाम दौऱ्यार आसात. मंत्री शहा हांची आसामात गोलपाडा हांगा वेंचणूक जनसभा जाली, जातूंत तांणी जनतेक संबोधीत केले. आयच्या दिसा तांच्यो 3 वेंचणूक रॅली जाल्यो. मोठ्या संख्येन भोवमत दिवन वेंचून हाडपाचें काम जनतेन करचें असो उलो मंत्री शहा हांणी ह्या वेळार मारला. प्रचंड बहुमत से जिताने का काम आप लोगों को करना है. मोदी जी ने आदिवासी समाज के कल्याण का बजट कांग्रेस के जमानों से आजादी से 2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ था. कितना था भाई? जोर से बोलो दीदी लोग, जोर से बोलो. कितना था? जोर से बोलो. कितना? 25,000 करोड़. मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ करने का काम हुआ. पुडुचेरीत जावपी आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज पुडुचेरीच्या दौऱ्याचेर आसात. प्रधानमंत्र्यांनी पुडुचेरीत भव्य रोड शोत वांटो घेतलो. ह्या वेळार एनडीएच्या कार्यकर्त्यांमदीं मोठो उत्साह दिसून आयलो. मुखेलमंत्री एन रंगसामी आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष केपी रामलिंगम ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांचे वांगडा हाजीर आशिल्ले. ह्या रोड शो उपरांत प्रधानमंत्री चेन्नयत वचपाचे आसात. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगान मतदारांमदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर फामाद एनिमेटेड पात्र छोटा भीम हाका वापरपाचो निर्णय घेतला. मतदान प्रक्रिया अदीक सुटसुटीत, आकर्षक आणि समावेशक करपाचे दिकेन वेंचणूक आयोग छोटा भीमाक मतदानाचो संदेश लोकांमदीं पावोवपा खातीर वापरतले. हे विशींची अदीक माहिती ग्रीन गोल्ड एनिमेशनाचे संस्थापक आणि मुखेल कार्यकारी अधिकारी राजीव चिलाका हांणी दिल्या. Been popular not just in India but across the globe, and over a period of time we have Bheem has his presence in in merchandise, in toys, in comics, in games, in TV programs, in theatrical films, etc. And I think it is a time for us to give back to the society, and as part of our giving back to the society we are tied up with Election Commission of India to promote for the upcoming elections which are being conducted in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Puducherry, and so wherever else it is going to happen. So we are using Bheem as a mascot to create awareness. स्टील फ्रिगेट भारतीय युद्धनौका तारागिरी आयज नौदळाच्या ताफ्यात आस्पावीत जाली. जलावतरण सुवाळो विशाखापट्टणमात जालो. ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले.
तारागिरी ही स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका असून ती आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांचे प्रतीक असा. शत्रूच्या रडाराकडच्यान वाचोवपी घातक स्टील्थ तंत्रज्ञान ह्या युद्धनौकेत असा अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का मैं मानता हूं एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है. आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है. साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है. ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है. जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है. हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है. जनविश्वास विधेयक 2026 हातूंत केल्ली सुदारणा हे कायदे सोपे करप, कायदो पालन करपाचो भार तशेंच दंडाची भेरांत उणी करपाचे दिकेन एक महत्वाचें पावल आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. ह्या विधेयकाचो हेत सामान्य लोकांचेर नियंत्रण दवरपाचो न्हय तर तांकां मजत करप तशेंच वेवसाय करप सोंपें जावचें ह्या विश्वासाचेर आदारिल्लें आसा अशें मंत्री गोयल हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलां. जनविश्वास विधेयकांतल्यान पयलेच खेपे 79 कायद्यांतल्यान 1000 तरतुदींक गुन्यांव मुक्त केल्यात अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें. History being created have 1000 provisions of the law covering a span of 79 different acts of parliament at one stroke, with one single law being decriminalized, simplified and made less burdensome for the common man, for MSMEs, for entrepreneurs, for startups and businesses. It was a significant milestone in our journey towards Viksit Bharat 2047. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 12 राज्यांनी जनविश्वास कायद्याची थळावी आवृत्ती पयलींच सुरू केल्या. तशेंच हेर राज्यां लेगीत तांची देख घेवन हो कायदो चालीक लायतली अशी आस तांणी उक्तायली. We believe very strongly that for minor offences where there is no harm caused to society, for minor offences which are not significant enough to take the person to a court of law, there is no deliberate attempt to break the law, we must give the person a chance, either through a warning or through an improvement notice, which can be escalated if he becomes a repeated offender. It demonstrates the trust Prime Minister Narendra Modi and his government have on the common man. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम
समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा। जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा। जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर। लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। DD स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हावसिंग बोर्ड बोर्डे दिवचल हांगा फुटसाल खेळा मैदानाचे उक्तावण केले। ह्या वेळार थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। थळाव्या लोकांक रोजगाराच्यो संधी तशेंच बऱ्यो साधन सुविधा तयार जावपी प्रकल्पांची गरज आसा अशें मत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उक्तायले। दिवचलेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाची पुनर्बांधणी जावची हाचेरय तांणी भर दिलो। एक सुंदर दिसता की बरें ज्या तरेचो डेव्हलपमेंट आयज ह्या फुटसाल आनी त्या क्रिकेटाचो पीच जो केला, व्हॉलीबॉल खेळपाक भुरग्यांक सोयीक जे केल्ले आसा। आयज तुमकां स्विमींग पूलचो उल्लेख हांवें डॉक्टराक पयलीं सांगलेले, तुमी मुद्दम वाळपया आनी वाळपय जो पणजे शहरान बी जो डेव्हलपमेंट त्या तरेचो स्पोर्ट्स इंट्रस्टेड जावंक ना। आयज आमी कमीत कमी 101 कोटी रुपया थंय खर्च करून आयज म्हाका दिसता 100 पावले ऑलरेडी। 101 कोटी रुपया खर्च करून आयज आमी एक सुंदर असो इंटरनॅशनल क्रिकेट पीच आमी डेव्हलप केल्लो आसा आनी तो पयलीं एक्वायर जाल्लो जमीन। आनी त्याच बरोबर आमी थंय स्विमींग पुलाचो प्रकल्प बी आमचे आयज जातले। ह्या वर्सा ह्या पावले न्ही हांव ते ह्या वर्सा म्हणून ह्याच लास्ट इयरान पावल्या। आयज ह्या वर्सा आमी कांय म्हयन्यान तेजें आमी उद्घाटन करतले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी घेतलेले आसा आनी त्याच बरोबर गार्डन्स, ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट जे कितें आमकां रेव्हेन्यू लँड जे आमकां गावता ते वेगळ्या तरेन डेव्हलप केल्यार लोकां खातीर आमी कितें बरें करूं शकता। महिला आमची खूब आहा हांगा, आयज तांकां बी पासे मारपाक वॉक काय लेडीजा खातीर जिम आनी वेगळे तरेचे एक कन्सेप्च्युअल नवे कन्सेप्टान आमी फुडें सरल्या। गोंय राज्या खातीर स्वतंत्र पोस्टल सर्कलाची स्थापणूक करपाची मागणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत केल्या। सध्या गोंय हे महाराष्ट्र पोस्टल सर्कलात आशिल्ल्यान राज्याचो प्रशासकीय, भाशीक आनी सामाजीक गरजो पुराय जायनात अशें स्पश्ट करीत गोंयच्या तरणाट्यां खातीर नोकऱ्यो मेळपाच्या संधीचेर तांणी भर दिलो। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिल्या। आमच्या गोयचे पोस्ट ऑफिस जे आसा इट इज नॉट इंडिपेंडंटली फॉर गोवा। गोवा पोस्ट जे आसा ते पोस्टल सर्कल जे आमचे आसा दॅट सर्कल इज महाराष्ट्रान गव्हर्नमेंट पोस्ट सर्कल इज आनी त्यामुळे त्या डिपार्टमेंटान एखादी नोकरी जेन्ना घेता त्या वेळाचेर ती ओन्ली गोवाचे जायना, त्याची रिक्रुटमेंट जी आसा ती सर्कल म्हणून जाता आनी ती सर्कल म्हणून जातकच त्या त्यांच्या कॉम्पिटिशना भितर आमच्या गोयचे भुरगे टिकना आनी त्यामुळे हाचेर हे कितें जावन त्याचो फायदो गोयच्या लोकांक जावचो, गोयच्या भुरग्यांक जावचो म्हणून हांवें एक डिमांड केलो की आमकां गोंयाक लागून डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडंट पोस्टल सर्कल फॉर गोवा। आमचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमची इंडिपेंडंट स्टेट आसा,
आनी थोडे इंडिपेंडंट स्टेटीक इंडिपेंडंट हे सर्कल जे आसा हे वेगळे सर्कल जावचे जेणे करून जॉयंट सर्कल जे आसा तातूंतल्यान आमकां फायदो व्हडलो काय मेळचो ना पण इंडिपेंडंट जाले तर ताचो फायदो मेळपाक शकता. विठ्ठलापूर साखळे हांगाच्या श्री विठ्ठल देवळात काल चैत्र उत्सवाच्या निमाण्या दिसा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भेट दिवन दर्शन घेतले. चैत्र उत्सव सारख्या कार्यावळीक लागून आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. पर्यटकां मदीं गोंय फकत दर्यादेग वाठारा मेरेन सीमीत उरूंक ना जाल्यार गोंयचे गिरेस्त दायज आनी हांगासरली आध्यात्मिक स्थळां पर्यटकांक आकर्षित करपाक लागल्यात हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. साखळेचो चैत्र उत्सव हो तसो गोंयांतलो खूब व्हडलो उत्सव. चैत्रेच्या पयल्या आठवड्यात सुरू जाता आनी 5 दीस चैत्र उत्सव चलता. सगळ्यात पयल्यात पयलीं साखळेकारांक आनी समेस्त गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. चैत्र उत्सवेच्या निमित्तान वीरभद्र आमचो पुराय गोंयभर फेमस आनी वीरभद्र उत्सव पळोवपा खातीर समेस्त गोंयचे लोक ह्या साखळेच्या चैत्र उत्सवाक येता. ही आपली परंपरा देवस्थान समिती बऱ्या पद्धतीचे ऑपरेशन आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनातले सगळ्यांचे पदाधिकारी हो उत्सव खूब व्हडा उमेदीत आनी बरो जावचो असो प्रयत्न आसता. साखळेच्या ह्या विठ्ठलापुरांतल्या विठ्ठल मंदिरात हो उत्सव व्हडा उमेदीत जाता. हांव परत एकदा साखळेकारांक आनी समेस्त गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा मेळटा. मांद्रे जिल्हा पंचायत सभाघरात सरस्वती फाउंडेशन आणि मांद्रे भाजपा मंडळ युवा मोर्चा वतीन रक्तदान शिबिराचे आयोजन झाले. दर वर्सा प्रमाण ह्या शिबिराक नागरिकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांच्या यत्नाक लागून हे शिबिर राबयल्ले जाका लागून कितल्याशाच जाणांचो जीव वाटोवपाक मजत जातली. रक्तदान केल्ल्यांचे आयोजकांनी अभिनंदन केला. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. जहां हर चौका हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. अस्तंत बंगालातल्या मालदा वाठारात पुलिसांक बंदिस्त दवरून हिंसा भडकावपाच्या प्रकरणात पुलिसांनी ह्या घडणुकेच्या मास्टर माइंडाक ताब्यात घेतला. मोफाकेरू इस्लाम हाका पुलिसांनी थळाव्या विमानतळावयल्यान राज्य सोडून वतना ताब्यात घेतलो. उत्तर बंगालाचे एडीजी के जयरामन हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कलियांगज वाठारात जाल्ले हिंसाचार प्रकरणात आतामेरेन 35 लोकांक ताब्यात घेतल्यात.
throughout the Malda district, and we have arrested 33, and 2 have been detained. We will arrest them also. So he will be taken in other cases also. As of now, 3 cases FIR named ache, so we have we will arrest them. आम आदमी पक्षान राज्यसभा खासदार राघव चड्डा हांका राज्यसभेच्या उपनेते पदावेल्यान काडून उडयला. सभाघरात पक्षा वतीन राघव चड्डाक उलोवपाची संद दिवची न्हय अशें पत्र राज्यसभा सचिवालयाक दिला. हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायत खासदार राघव चड्डा हाणें एक खासा चित्रफीत जारी केल्या. ह्या प्रकरणात आपले उगी रावप हाचो अर्थ आपूण हारला असो धरचो न्हय अशी थेट शिटकावणी ताणें दिल्या. जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए. मैं जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं. मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू. और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं. मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना. मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है. केंद्र सरकारान शिक्षण क्षेत्रात एक व्हड निर्णय घेतला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद म्हळ्यार SCERTक मान्यता प्राप्त विद्यापीठाचो दर्जो दिला. हो निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाच्या शिफारसी वयल्यान घेतला. ह्या निर्णयाक लागून शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात गुणवत्तेक आनीक घटसाण मेळटली अशें सरकारान म्हळां. हे वरवीं कॅम्पस आणि कोर्सीस सुरू करपाची NCERTक मंजुरी मेळ्ळ्या. अस्तंत आशियाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर संवसारभर आयात आनी निर्गतीचेर व्हड परिणाम जाला, पूण भारतात ताचो खासा प्रभाव जाल्लो दिश्टी पडना. व्हिक्टोरिया टूल्साचे अध्यक्ष SS बांगा हांणी भारत सरकारान घेतिल्ली पावलां महत्वपूर्ण आसात अशें म्हळां. खासा अर्थीक वाठारांत उत्पन्न वाडयल्ल्यान निर्गतीचेर बरो फायदो जातलो अशें मत बांगा हांणी उक्तायलां. 20-25 कंट्रियों में एक किस्म से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है रिलीफ टू द एक्सपोर्टर, वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के अंदर जो जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका 30% प्रोडक्शन वी कैन सेल इन द लोकल मार्केट. तो विद द 20% ऑफ द वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ी बात है. पहले तो माल की अवेलेबिलिटी नहीं है और एक कास्ट बढ़ गई है, ऊपर से ड्यूटी का हटाना एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट को बेनिफिट देगा, क्योंकि एक समय जो इस वक्त प्रॉब्लम है. ये सारे रिलीफ जो है हमारे एक्सपोर्ट को बचाए रखेंगे. और जोड राष्ट्रसंघाचे महासचिव आंतोनियो गुटेरस हांणी अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हांचे मदीं चालू आशिल्लो संघर्ष बेगोबेग बंद करपाचे स्पष्ट संदेश दिल्यात. हो संघर्ष व्हड युद्धाचे दिकेन फुडें गेल्यार ताचो वायट परिणाम पुराय संवसारभर जातलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. We are on the edge of a wider war that would engulf the whole Middle East with dramatic impacts around the globe. When the Strait of Hormuz is strangled, the world's poorest and most vulnerable cannot breathe. Diplomatic efforts are underway to find a peaceful path forward. Disputes must be settled peacefully. We must find a peaceful way out. The United States and Israel, it's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. To Iran, to stop attacking their neighbors. Conflicts do not end on their own. They end when leaders choose dialogue over destruction. गुड फ्रायडे म्हळ्यार प्रभू येशू ख्रिस्तान मनीस जातीच्या बऱ्या खातीर स्वताच्या जिविताचो त्याग केल्लो तो दीस. ह्या फाटभुंयेर ख्रिस्ती बांधवांनी वे ऑफ द क्रॉस शोभायात्रा काडल्यो. पुराय देशांत तशेंच गोंयांत लेगीत इगर्जींनी खासा प्रार्थना सभा जाल्यो.
ह्या दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात येशू ख्रिस्त हांणी दिल्ले बलिदान याद केले। ह्या दिसा सगळ्यांनी एकचार, माया आणि माफी ही मूल्यां आपणावपाचो उलो मारलो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गुड फ्रायडे निमतान प्रभू येशू ख्रिस्तान आपणायल्लो मार्ग आणि तांची शिकवण याद करून दिली। क्रिस्ती वावरतें एक खूब उंचा मोलाचो दीस। आज येशूच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार। हे शुक्राराक जेजून आपलेंच बलिदान केलें सगळे मनशा कुळा खातीर। देखून आज व्हडे भक्तीपणी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेली पवित्र सभा हो जेजूच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार करता। ताका बरो शुक्रार म्हणटात, कित्याक मोगान आनी बापाची खुशीक राजी जावन जेजून खुशार आपलो प्राण सोडलो आनी सगळ्या पातकांचें भक्षण बापाक फारीक केलें। आज खुशालकायेन आमची काळजां संतोशतात, देवाक दिन वाजतात आनी हो समारंभ करतात जेजूच्या कश्टां मरणाचो शुक्रार। ताणें बारिल्लें रगत आनी ताणें केल्लें आप बलिदान आमकां सगळ्यांक एक पर्जा करता, सगळ्यांचो एकचार करता। कसलोच भेदभाव नासतना आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां सांगाताक हात घालून फुडें वता, यात्रिकारां कशी सर्गाची वाट चलता। तेन्ना आज किरितुलो बरवशान फुडली वाट चलतना आमची श्रिश्टी सांबाळुया, आमचो एकचार वाडोवया आनी कसलेय आमी धर्माची जावन आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां एकाच देवाची भुरगीं कशी जिवंक प्रयत्न करुया। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.2 आणि उण्यांत उणें तापमान 23.8 इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आसामात विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक नेट। केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी व्हड भोवमतान भाजपाक वेंचून हाडपाचो मारलो उलो। पुडुचेरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो रोड शोत वांटो। एनडीएच्या उमेदवारांचो केलो प्रचार। स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय युद्ध नौका तारागिरी आयज नौदळाच्या ताफ्यांत आस्पावीत। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी विशाखापट्टणमात जालो सुवाळो। एनसीईआरटीक मेळ्ळो मान्यताय प्राप्त विद्यापीठाचो दर्जो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाच्या शिफारसी वयल्यान घेतला हो निर्णय। आणि गुड फ्रायडे निमतान प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मोग, त्याग आणि माफी ह्या शिकवण्यांची काढली याद। ख्रिस्ती बांधवांनी खासा प्रार्थना सभांनी घेतलो वाटो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।
देवाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोवा दूरदर्शन वेल्यान हांव टिना कोश्ता तुमचे मुखार आसात आनी ही खास कार्यावळ हे कोरेस्माचे दीस आनी आमी कोरेस्माच्या काळान आसात तो जेजूच्या मोगाचेर आमी नियाळ करता. आनी आयज खास ह्या कार्यावळींत आसा खास सोयरे आमच्या बरोबर आसा फादर डेरिक रॉड्रिगीस, स्पिला सेमिनरीचो तो खास वांगडी. आनी आमच्या बरोबर आसा ब्रादर एल्ड्रिड फर्नांडीस